लोकशायेत जनता सर्वोच्च आसता आनी देखून गोयच्या जनतेची सेवा करपाक म्हाका खूब आनंद जाता अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हाणें सांगलें। बेतकी खांडोळ्या घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत बेतकी खांडोळे, वेरे वाघुर्मे, वळवय केरी, तिवरे वारगांव, भोमा आडकोण आनी वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्या कडेन संवाद सादले उपरांत राज्यपाल उलयताले। ह्या कार्यावळींत राज्यपालांनी फोंडें म्हालांतल्या 20 डायलिसीस दुयेंतींक दरेकी 25,000 रुपयांची आर्थीक मजत भेटयली। फुडें उलयतना राज्यपालांनी लोकांक गांवच्या विकासाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो उलो मारलो आनी गांव स्वयंपूर्ण जाले जाल्यार पुराय गोंयचो विकास जावपाक मजत जातली अशें ताणें सांगलें। खरी जीण गांवांनी पळोवपाक मेळटा। गांवांतले लोक कश्ट करपी आसता, समाजा प्रती बांदिलकी आशिल्ले आनी उत्साही आसता अशें ताणें म्हटलें। गोंय हें एक सोबीत आनी फामाद पर्यटन स्थळ आसा। गोंयाक दर्यादेग सयत इतिहासीक वस्तुकला, देवळां, इगर्ज्यो आनी सांस्कृतीक दायज लाबिल्लें आसा अशें ताणें म्हटलें।